कानोळे हॉटेलांत 4 वर्सांच्या चल्याच्या खुनाच्या प्रकरणात माइंडफुल सीईओ सुचना सेठाचो घोव वेंकटरमण कळंगूट पोलिसां मुखार तांचो घटस्फोट जाल्लो। बंगळूरच्या फॅमिली कोर्टान दर आयतारा भुरग्याक बापाय कडेन सोडचो म्हूण ऑर्द दिल्ली, मात 4 आयतार खंय सुचनान भुरग्याक धाडलोच ना। घोवान पुलिसेक सांगला म्हणून सुत्रां सांगतात। सुचना म्हणटा आपूण न्हिदली तेन्ना भुरगो जितो आशिल्लो। वेंकट जी ने कुछ ट्रिगर के बारे में बताया है, वो आप शेयर करेंगे कि उन्होंने पुलिस को ये शेयर किया है कि क्या ट्रिगर हो सकता है, ये शेयर किया है, ये थोड़ा बता सकते हैं? देखिए ये सारे गेसेस की बात है, गेसेस की बात है कि अपने बच्चे के साथ ऐसा करे कि इतना अननेचुरल क्यों करे, इसका कोई एक जवाब किसी को मतलब एक सांत्वना नहीं दे सकते। रही बात ट्रिगर की, हम बस इतना हम बस गेस कर सकते हैं, हम बस गेस कर सकते हैं कि वो शायद नहीं चाहती थी कि बच्चा बाप से मिले, बच्चे का बाप के साथ अच्छा संबंध हो, बट बच्चे का एक इक्वल हक होता है दोनों माँ बाप से प्यार पाना। तो शायद इसी की वजह से, क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले 1 साल से बेंगलोर की जो फैमिली कोर्ट है जहाँ पे ये कस्टडी का केस चल रहा था, तो उस कोर्ट ने वेंकट को अपने बेटे से बात करने के लिए और मिलने के लिए इजाज़त दी थी। एंड एक बाय एक ज़रा टाइम ज़्यादा दिया था। पहले बस फ़ोन पे या ऐसे वीडियो कॉल पे बात करने की इजाज़त दी। उसके बाद में बोला कि 2 हफ्ते में एक बार मिलने दो, लेकिन एक पब्लिक प्लेस कोर्ट में ही मिलने दो, कोर्ट में खेलने का एक एरिया होता है। और फिर कुछ महीने बाद नवंबर में बोला कि घर पे जाके मिलने सुबह से लेकर शाम। तो शायद वो इस बात से नाराज़ थी कि उनके केस में जहाँ उनको लगता है कि वो पीड़ित हैं, जज साहिबा जो है सारा ऑर्डर बाप के फेवर में, तो शायद इसके वजह से वो नाराज़ थी। बट इस नाराज़गी की वजह से मतलब बच्चे को दुनिया से हटा देना, मतलब बच्चे को मेरा क्लाइंट मतलब कुछ मतलब उसकी भावनाएं बिल्कुल नम हो गई हैं। क्या बच्चा है उसकी लाइफ में, दो लोगों से उसका परिवार क्या होता है, आपका परिवार क्या है, आपकी बीवी या आपका पति, आपके बच्चे, ये परिवार होता है। उसकी बीवी बैठी है कस्टडी में जेल में, उसका बच्चा अभी नहीं रहा, अभी कंप्लेंट करके क्या फ़ायदा, न्याय क्या है, मतलब क्या जस्टिस मिलेगा? चिन्मयी को क्या जस्टिस है, बच्चे को क्या जस्टिस है? जस्टिस तो अभी शायद मतलब हम एज ए सोसाइटी हम बोलेंगे कि न्याय होना चाहिए एक्सेट्रा, बट जो गया वो वापस नहीं आने वाला। न्याय तो मतलब मेरा बस यही मानना है कि बाप कहीं ना कहीं से हिम्मत ढूंढे कि मतलब जिए। वो ऐसा बंदा है, मतलब 1.5 साल से मैं उसे जानता हूँ, 2 साल से जानता हूँ, अपने बच्चे के लिए मर जाता है। अभी वो बच्चे के लिए जीना सीखेगा। The investigation is in progress and according to sources, Suchna has still made her stand clear that the son died his natural death. With Saurabh and Nausuraj, Mukesh Kumar for Prudent. केंद्राच्या अर्थसंकल्पाचेर गोंयच्या वेवसायिकांक मोठी आशा। नव्या वेवसायाचें रजिस्ट्रेशन सुटसुटीत जावचें, जीएसटी रिफंड बेगीन मेळचो म्हूण जीसीसीआयचो अर्थमंत्र्याक विश लिस्टांत प्रस्ताव। टुरिजमाक बूस्ट मेळचो म्हूण पावलां उबारपाची सुचोवणी। सीएचें असोसिएशन म्हणटा वेंचणूक तेंकल्या, नवे टॅक्स लावचे नात। केंद्रीय बजेट 1 फेब्रुवाराक। Going into elections very soon, national elections. So the national budget normally they vote on account rasta. So it is not a detailed budget. It is a very basic budget. There are no new tax proposals, no new proposals coming in the budget when you are going into election. At least on the income tax front, ताणी आता 2 regime केले, old regime आणि new regime. आणि आम्ही as we are seeing की new regime ताणी चड भार दिला. So we are expecting that हाच्या फुडें सुद्दां they will make it more easier to go into new regime. त्याच्या खातीर there has to be a policy to attract inbound tourists into India. Countries are attracting during the Indian tourists with free visa, less taxes. So एक असले की विजा जे प्रोसेस आसा तो सिम्प्लिफाईड करपा जाय आनी if possible free visa केल्यार or visa on arrival केल्यार it can go long way into getting more tourists into Goa. Also, we have asked for an increase in the rebate from 7 lakhs to 7.5 lakh rupees in the old scheme as well as the new scheme. Now with the this thing of GST also coming into the picture, that's the reason we have said can we try to rationalize this kind of TDS provisions. We have asked for if how can we help new businesses to register better. So in case there can be some kind of a portal where PAN, GST, TAN can be done together so that it becomes much more easier for a new kind of a person to come into the picture.
म्हादयचे सुप्रीम कोर्टाक 10 तारखेर आशिल्ली सुनावणी जालीच ना. केस बोर्डार येवन सुनावणीच जावं नाशिल्लें हें दुसरें सप्तक. एजी सयत दिल्ली गेल्ली 14 जाणांची टीम दिल्ली वचून दुसरे खेप परत आशिल्ली तशी गोंयांत. टिमीत एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड आनी सिनियर कावन्सिलांचोय आस्पाव. व्हडले सुनावणेच्या तारखेचें कांयच धड ना. म्हापशा एंटी नार्कोटिक्स सेलान धाड घालून 55 लाखांचे ड्रग्स धरले. एएनसीचे टिमीन हे कारवायेंत 30 किलो गांजा आनी 5 किल चरस धरलां. ड्रग्साचे केशींत म्हापशा रावपी मनीश महाडेश्वराक अटक केल्या. डीजीपी म्हणटा एएनसीच्या टिमीक मोठ्या कारवाये खातीर रिवॉर्ड दितले. In the biggest narcotics raid of 2024, Anti-Narcotics Cell has arrested one Mapsa resident, namely Manish Mahadeshwar, in illegal possession of drugs worth 55 lakh rupees. Police has seized 30 kgs of ganja and 5 kg of charas from his illegal possession. The investigation is also going on to find out that who are the source to supply the drugs to him and who are the customers. Mukesh Kumar for Prudent. गोंयांत अपघातांची माळ चालूच. वास्को वरुणापुरी शांतीनगरांत मोटारसायकल रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या ट्रकार मोखून आसामाचो एकलो सोंपलो. तो नेव्हीचो स्टाफ. नुवें जंक्शनार मोटार रिक्षेचेर मोखली. रिक्षेकार जखमी. दिवचले मोटार आनी मोटारसायकली मदीं एक्सिडेंट. एकलो जखमी. कुंकळे कंटेनर परतलो. कोणाक दुखापत ना. शिरदोना 2 मोटारींचो एक्सिडेंट. 2 जखमी. वरुणापुरी शांतीनगर मोटारसायकल रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या ट्रकार मोखून आसामाचो एकलो सोंपलो. तो खंय नेव्हींत कामांक. सद्याक आमी आसा शांतीनगर आनी आमच्या फाटल्यान आमकां दिश्टी पडून येता एक बायक आनी एक पार्क केल्लो ट्रक. काल रातचे आमी हांगा आयिल्ले एक अरावंड 11:30 सुमार एक दुखद घटना हांगा घडली आनी एक 34 वर्सांचो नेव्हीचो स्टाफ ऋतुल सुतिया हो काल हांगा एक्सिडंट जावन मरण पावलो. जी आमकां इन्फॉर्मेशन काल मेळ्ळ्या ती म्हणजे अशी की काल रातचे तो केन्ना नेव्हीचो एम्प्लॉय जो ऋतुल आसा तो शांतीनगर सायडींतल्यान वर्णापुरी वतालो आनी जेन्ना तो हे जाग्यार पावलो ताणें हो ट्रक पार्क केल्लो तो दिश्टी पडूंक ना आनी डायरेक्ट येवन ताणें सेल्फ एक्सिडंट करून हे ट्रकाचेर हाडून मारली. जे लोक हांगा सूत्र सांगता तो बरो फास्ट आसलो. नुवें जंक्शनार मोटार रिक्षेर मोखली. रिक्षा ड्रायव्हर जखमी. आयज सकाळीं हांगासर राजीव मोटर्स नुवें एक जंक्शनाचेर एक एक्सिडंट जालो. एक रिक्षाकार मडगांवचो बोकमाडे भाडे मारून येतालो तेन्ना एक जंक्शनार तो पावलो तेन्ना एक कार आनी ताका डॅश केली आनी सुमार 10 मिटर पयस वयलो. हातूंत तो रिक्षाच्या ड्रायव्हराक भरपूर मार लागला. ताका तकलेक मार लागला, पांयाकूय मार लागला आनी ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सावन JMCन व्हेला. लोक म्हणटा हांगासर की हे सिग्नल जे घातल्यात ते चलना हाका लागून हो एक्सिडंट जाला. दिवचले मोटार आणि मोटारसायकली मदीं एक्सिडंट. एकटो जखमी. बिचोलीच्या पोलीस स्टेशनच्या लागींच आज सांजच्या टायमार एक स्विफ्ट आणि एक ड्यूक बायक यांच्या भितर एक्सिडंट जाल्लो आनी त्या एक्सिडंटान ड्यूक बायक जर चलयतालो तो स्विफ्टाक आपटोवन ग्लासाक आपटोवन फुडें एक्सिडंट जाल्लो. ज्या प्रमाणे ताका लागला ताका बिचोलीचे पब्लीक हेल्थ सेंटर हांगासर तात्काळ ताका शिफ्ट केल्ल्या. कुंकळे कंटेनर ओमतो. कोणाक दुखापत ना. हो ट्रक जो आमी पळयता हांगा जो रस्त्याच्या सायडीन पडला हो रातच्यो 2:30 कुंदापूरच्यान रत्नागिरी आयज घेवन वयतालो. रातच्यो 2:30 ड्रायव्हराचें अशें म्हणणें आसा की फुडल्यान गाडी येवन लायट दोळ्यार मारून आंगार येयल्ल्यान तेणी गाडी सकयल घातलेली. ती गाडी परतली. शिरदोना 2 मोटारी मदीं एक्सिडंट. 2 जखमी. आयज सकाळीं फातोडीचेर शिरदोना जे ओल्ड ब्रिजाचें जंक्शन आसा थंय एक एक्सिडंट जालो. एक्सिडंट बायकां मदीं 2 बायकां मदीं जालो. एक R15 आनी एक सुपर स्प्लेंडराचे मदीं. R15चो जो चलोवपी आशिल्लो तो नेवऱ्याचो म्हणटा आनी जो स्विगीवालो आशिल्लो जो सुपर स्प्लेंडर चलता तो स्विगीवालो आशिल्लो. कोणाची मिस्टेक ते अजून कळना पूण हांगसर हो एक्सिडंट सेकेंड टायम जाल्लो आसा. फाटल्या म्हयन्यात हांगसर असोच एक एक्सिडंट जाल्लो. R15 आसा ती कंप्लिटली काबार जाल्ली आसा. तिजो फूल शो आसा तितको गेल्लो आसा आनी जी म्हायती मेळ्ळ्या ते प्रमाणे दोगूय जे रायडर आसा तांकां एक्सिडंटान मार लागलो आसा आनी तांकां JMC शिफ्ट केल्ली आसा. पणजे ताज विमानता ते तोंकार सिवेज प्लांटा मेरेन सिवेज लायन घाली.
मात एक लायन घालूंक विसरले. आतां परत उस्तूक सुरू. आदलो महापौर आनी आतांचो नगरसेवक उदय मडकयकार म्हणटा प्लानिंग फेल. आतां परत रस्तो फोडून काम चालू. कॉन्ट्रॅक्टर हे कन्सल्टंटाचेर धुकलता. सांतिनेजाक लागिल्लें स्मार्ट सिटीचें गिराण सुटना. आमी सद्या आसा ते काकुलो मॉला कडेन आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हें जें मशीन आसा तें सिवेज जी पायपलायन घालपाक ते मशिनाचो वापर जाता. तेन्ना फाटीं एकदां आमी हांगासर रिपोर्ट केल्लो तेन्नाय हें मशीन हांगासरूच आशिल्लें. हांगासर सिवेज पायपलायन घालपाचें काम चालू आशिल्लें. पूण तें आयज हांगासर परत आसा. तें परत कित्याक आसा ह्या गजाली कडेन जेन्ना आमचे जे आदले मेयर उदय मडकयकार आसा तांचे कडेन उलोवप जालें तेन्ना आमकां कळून चुकलें की ते म्हणटा की पयलीं हांगासरल्यान एक सिवेज पायपलायन घातिल्ली आनी हांगासरलें जें काम आसा तें कंप्लीट जाल्लें. पूण मागीर खंय तांकां खंयच्यान तरी परत याद जाली की आनी एक जी सिवेज पायपलायन आसा ती हांगासर घालपाची ते विसरले. ताजे लागून खंय तांच्यांनी आतां तें परत सगळें फोडलां आनी हांगासरल्यान ती एक नवीन आनी एक खंय सिवेज पायपलायन हांगासर तेंचें काम घालप चालू आसा. पळय कॉन्ट्रॅक्टराचें काम हांव पयलीं पासून म्हणटा की प्लॅनिंग नासतना काम चालू आसा. कन्सल्टंट जो इतकी व्हडली फी घेवन करोडांनी रुपया घेवन सुशेगाद बसला. काय आसाय म्हण हांगा खबर ना काय खंय गायब जाला म्हणून. काम जालें सिवेज लायनीचें काम चालू आसतना काम तेंच्यांनी घेतलें. हांगाच तें तुका सांगता एग्जाम्पल माती बिती घालून तेंच्यांनी परत हें केलें. अकस्मात फाटल्या 15 दिसां पयलीं परत 20 दीस जाले परत खणलें. म्हणटा हांवें तें सुपरवायजर विचारलें बाबा परत कित्याक खणटा तुमी सगळें जाल्लें. ते म्हणटाले एक पायप घालपाक विसरलें म्हणून. पायप धाकटे न्ही आं नळाचे पायप बी आसा तेजे न्ही बरे व्हडले पायप घालपाक विसरले म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन खबर काडले तो म्हणटा आपल्याक पयलीं कांय सांगूना म्हणलेलो आपल्याक मागीर सांगलें सगळें काम जातकच. म्हणजे जो कोण कन्सल्टंट आसा तो जो प्लॅनिंग करता तो सगळे रिपोर्ट्स तयार करता जो फाल्यां बिलां हेंची हो सर्टिफाय करपाचो ताका तेणेच सर्टिफाय केल्या शिवाय हांकां बिलां पयशे मेळपाक ना. तो जर अशें जर निग्लिजन्स करता हेजे व्हडल्या कामाक सादें काम न्ही तें व्हडले पायप घालपाक जाल्यार कितें म्हणपाचें. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मनोहर पर्रीकार हो मोठो फुडारी जावन गेला. बारीक सारीक फुडाऱ्यांनी आपल्या राजकीय स्वार्था खातीर ताच्या नांवाचो उपेग करचो न्ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. हालींच स्मार्ट सिटी प्रकरणा वयल्यान बीजेपीचो मंत्री बाबूश आनी पर्रीकाराचो पूत उत्पलाचें वाजिल्लें. मनोहर भाई पर्रीकर हे आमचे सगळ्यात व्हडले लिडर आसा. तांच्यांनी गोंयांत देशात पणजेत सगळी मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट केला. त्या खातीर मनोहर भाईचो कोणीच अशा पद्दतीत कशाच पद्दतीत राजकारणा खातीर त्यांच्या नावाचो उपयोग करचो न्हू. दे आर अबाव द पार्टी. ओके आफ्टर ऑल तेंच्यांनी केल्लो विकास हो आमी विसरूंक शकना. त्या खातीर ह्या बारीक बारीक सगळ्या जाणांनी कोणीच अननेसेसरी आपल्या राजकारणा खातीर मनोहर भाईच्या नावाचो तेंच्यांनी हे करचो न्ही. हांवें ऑलरेडी सांगलें मनोहर भाई आमचे टॉप लिडर आसात आनी त्या खातीर अशा बारीक बारीक राजकारण्यांनी म्हणजे त्यांच्या नावाचो अशा पद्दतीत उपयोग कोणी करचो न्ही. आनी त्यामुळे मनोहर भाई हे पार्टीचे गोंयचे आसात पण नॅशनल लिडरूय हे व्हडले आशिल्ले. आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की मनोहर भाई हे एका फॅमिलीचे उरुना ते सबंद गोंयचे नेते आसलेले. आनी त्यामुळे मनोहर भाईच्या संदर्भात कोणीनूच आपल्या वैयक्तीक राजकारणाक लागून तेंचेर अशा पद्दतीचे कोणेच स्टेटमेंट करचे न्ही. कारण ते खूब व्हडले नेते जावन गेल्ले आसात आनी आमचे ते सगळ्यांचे आदर्श आसात. आनी त्यामुळे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदता कोणीनूच तांचे विशयी नाका ते कॉमेंट करचे न्ही. म्हजे उपरांत मांद्रे मतदारसंघांत 2 आमदार जाले. तुयेचें हॉस्पिटल सुरूच जायना. हॉस्पिटलाचो भूत बंगलो जायत म्हूण भंय. आदलो मुख्यमंत्री मांद्रेचो आदलो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयलो. मांद्र्यान नवें जाता तें पुलीस स्टेशन खंय ताच्याच काळांतलें. तुवें इलेक्ट्रॉनीक सिटी आजूय अर्धवट. तेरेखोल पुलाचेर लक्षच ना. पार्सेकारान इश्यूचो पाडोच वाचलो. हांव आमदार आसतना सुरू केल्ले मांद्रे मतदारसंघातले प्रकल्प अजूनही अर्धवट म्हणून आदलो मुख्यमंत्री आणि मांद्रेचो आदलो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो आरोप. तुवें हॉस्पिटल अजूनही जायना. हॉस्पिटलाचो भूत बंगलो जायत म्हणून भंय. आज बिल्डींग कंप्लीट आसा. हांव नोकरो ताका कित्याक
वर्सा वर्सान रंग मारतात, तो रंग चडयतात, साडी बदलतात, हांव नकळो. तेचें उद्घाटन केलें, 2 फावटी केलें उद्घाटन, पाटयो सांगतले. पूण उद्घाटन हॉस्पिटलाचें करूंक ना, तें उद्घाटन त्या इमारतीचें केलें. म्हाका आतां भंय दिसता हें अशेंच उरत जाल्यार आनी एक 5-10 वर्सां भितर अशें सिच्युएशन उरलें जाल्यार तो भूत बंगलो जावंक शकता. नवे येवपी मांद्रे पुलीस स्टेशन खंय आपल्या टायमा वेलें येता न्ही. मांद्र्यांक पुलीस स्टेशन म्हज्या काळार सँक्शन केलां, समजलें. मांद्रेचें पुलीस स्टेशन, मांद्र्यांक पुलीस स्टेशन आवश्यकय आसली. मांद्रे म्हटलें म्हणून मांद्रे गांवा खातीर न्ही, तें फूल कोस्टल बेल्टाक ज्यो आतां काही गजाली चल्लेले आसात त्यो पुलीस आसात जर, अर्थात सिन्सियर पुलीस, हावरान ट्रान्सफर केल्ले आनी हप्त्यांनी हें केल्लें हांव म्हणना, समजलें. सिन्सियर पुलीस आसात जाल्यार थोडोसो चॅक येतलो ह्या गोश्टीचेर. आमी सँक्शन म्हज्या वेळार जालां, म्हज्या वेळार सँक्शन तेंय जालां आनी फायर फोर्साचेंय सेंटर जालां. तुये इलेक्ट्रॉनीक सिटी खंय आजुनूय अर्दवट आमदारांक फुडें व्हरपाक जालें ना. लायटीची वेवस्था ना, उदका बाबतींत जर सरकार सिरियस ना आनी जर एक्सेस ना जाल्यार बऱ्यो इंडस्ट्री येतल्यो कश्यो. फक्त जमीन घेतल्या त्या हेचेर म्हजे कडेन तेन्ना सिरियस प्लेयर्स एटलिस्ट 5-6 जाण तरी आयिल्ले, म्हणजे तेंचे कडेन कॉम्पिटिशन आसली. आनी आज भितरलो कोण ना आनी जालें कितें. म्हणजे हांव हें एका वर्सान उलयना, आज 7 वर्सां पूर्ण जालीं. तेरेखोल पुलाचेर लक्ष ना म्हणून तांचो आरोप. आमी आमचो एकमेव भाग तेरेखोल हो तुटलेलो आसा गोंय कडल्यान. जांकां अजुनूय गोंय मुक्त जाल्या नंतर, म्हणजे म्हाज्या वेळार 50 वर्सां जावन गेल्लीं, अजून तांकां लायटी खातीर महाराष्ट्राचेर अवलंबून रावचें पडटा. मागीर मेडिकल फॅसिलिटीजांकूय तुरंत मेडिकल फॅसिलिटीज हांगासरल्यो मेळनात. शिक्षण हे भुरग्यांक घेवंक मेळना, त्यामुळे तांकां खंय तरी दुसरे कडेन रावचें पडटा. प्रुडंटा खातीर मकबूल मागीमणी. मयेकारांनी मये गांवांतल्यान मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. केळबाय गांवांतल्यान ट्रक वचचे ना म्हूण खंय ट्रकवाल्यांनी हायकोर्टाक उतर दिल्लें. तरी येरादारी कशी जाता काय म्हूण थळाव्यांचो प्रस्न. पोलीस आनी उपजिल्लोधिकारी घडणुकेच्या सुवातेर पावले. रस्तो आडायता म्हूण पोलिसांनी 5 थळाव्यांक उखल्ले. मयेकारांनी मये केळबाय गांवांतल्यान मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. केळबाय गांवांतल्यान मीन ट्रान्सपोर्ट करचे नात अशें हायकोर्टात सांगिल्लें म्हूण थळाव्यांचो दावो. तरी ट्रक कशे ट्रान्सपोर्ट करतात काय थळाव्यांनी पुलिसांक प्रस्न केलो. रस्तो आडायता म्हूण 5 थळाव्यांक पुलिसांनी अटक केली. रोड आडयला परमिशन मी म्हणटा आमकां आडोवपाचें हांगा घालूच ना. आमकां बरें दिसता हे ट्रकवाले सुद्दां आमचे भाऊ एक जर ट्रकवालो गाडी भायर काडटा 1,500 तांकां पेमेंट दिवचो पडटा. तें कळटा आमकां. डिझल गेले तेंचे, टायर गेलो तेंचो. कशें उलयचे ना तर रोड आडयला इलिगल करता ते आमी. तुम्ही काय रोड आडयला आमी. इलिगल तो रोडार चालू आसा. रोड काडयला रे. रोड काडयला. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. इस्रायल हमासाच्या घेरांत सोंपिल्ल्यांक आर्ग ओंपूंक म्हापशा मार्केटांत रॅली काडपाचो यत्न जालो. पुलिसांनी वेळार हस्तक्षेप केल्ल्यान रॅली काडपाक पावले ना. रॅली काडपाक कोणेच कसलीच परवानगी घेवंक नाशिल्ली म्हूण पुलिसांनी रॅली आडायली. म्हापशेंचो PI सांगता. रॅली काडटल्या मदीं खंय देशी आनी फॉरेनरूय आशिल्ले. म्हापसा मार्केटान बोवाळ म्हळ्यार वी हॅड गॉट एन इनपुट्स. आमकां इनपुट्स मेळ्ळले की एक पिसफूल रॅली ऑर्गनायज करपाक आहा पॅलेस्टियन विथ रिगार्ड टू पॅलेस्टायन. बट वी हॅड कम टू इन्क्वायर आनी इन्वेस्टिगेट पळोवपाक की कितें चल्लां काय म्हणून. बट देर वॉज नो सॉर्ट ऑफ थिंग. देर वॉज नो प्रोटेस्ट. सर बिकॉज ऑफ दीस प्रोटेस्ट हेचे पयलीं तुमकां इन्फॉर्म बीन करूंक नासलें
इन्फॉर्म करूंक नासलें आमकां. Suddenly it was. There is no permission sort of thing. So only inputsचेर we had come to verify. So they did not do any protest. आता डिस्पर्स जाल्ले. We were from out state and out of the district, from other countries. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचो शेनवारा समारोप जालो. 6 दीस चलिल्ल्या ह्या महोत्सवांत देशांतले तशेंच विदेशांतले दिव्यांग आयिल्ले. 17 देश वांटेकार जाल्ले. दिव्यांगां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती जाल्यो. दिव्यांगांचें सबलीकरण आनी तांचे ईज ऑफ लिव्हिंगाचे नजरेन सरकारान कितलेशेच उपक्रम ह्या महोत्सवांत चालीक लायले. First of all, I congratulate Goa government to host this Purple Fest in Goa and giving chance to the blind people who are fit but they cannot see. But what is different between normal football and this football is they have to wear this, close their eyes properly, and that taping it comes originally from UK, no one in other part of the world, so it's a specialized. They have these sideboards where they can push it whenever it's not a full ground, 20 by 20, and women 4 teams participate and men 4 team participate. पण इतके कमी पार्टिसिपेशन कित्याक? See, all over India 24 state registered आसा तेंचे ब्लाइंड हेतून, बट हे वेस्ट झोन आसल्या कारण 4 सावथाचे 4च आसा. इट इज सी आमी म्हणटा ब्लाइंड ते फिट ना, बट जे खेवल्या ती दोनी वुमन्स एंड ती दोनी फायनला पयले हांवें, दे आर व्हेरी फीट आनी फ्युचरान पेरंट्सांनी तेंचे भुरगे आसा जाल्यार तेंकांय धाडून दिवचे आनी मोटिवेशन करचें. Their coordination and the way they call out and the way they pass and all, the strategy they use in the game, it's on another level. We can see but they can't see, but still they are trying to do their best and trying to score. दिसनासतना सुद्दां हांगासर त्या प्लेयर्सां मदीं जे कम्युनिकेशन आशिल्ले, जे इंटरेक्शन आशिल्ले ते म्हणटात ते तांकां हांगासर शिकपाक मेळ्ळें आनी तो देख ते हांगासरल्यान ह्या ब्लायंड फुटबॉला कडल्यान हांगासरल्यान ते घेवन वता. प्रुडंटा खातीर शिरीश कोळकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. 1558 बाबरान अयोध्येंत श्रीरामाचे जल्मस्थानार बांदिल्ले बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 565 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताच्या आराध्य दैवताचे जल्मस्थळाच्या मुक्ती लढ्यांत 1985 पहिली याचिका, 1949 मुर्तीक अयोध्येंत सुवात, 1986 पुजेक मेकळीक, 2010 2/3 जमीन आनी निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक. अयोध्येची लोकचळवळ उभी केली करसेवकांनी. करसेवकांचे कारसेवक जाले. 90च्या सुरवेक हजारांनी करसेवकांनी हे खातीर घरदार संसार जिवाची आहुती दिली. कारसेवकांचे एक अनुभव स्वता तांच्या तोंडान लोकां मुखार हाडपी ही सिरीज. तो 3 दीस आमी झाशी काडले. ते 3 दीस कोण किर्तन करतालो, कोण जप करतालो, कोण अन्य करताले, पण आमी ऑफिशियली आमकां अरेस्ट जावना. 4थ्या दीस आमकां अरेस्ट जाली आनी आमकां बसीन भरले. आनी जेन्ना आमकां बस ती थंय जेल ना, झाशी तशी व्हडली जेल ना, थंय एक किल्लो आसा झाशीचो, तर त्या किल्ल्याचेर आमकां व्हरून सोडपा आशिल्ले. जवळ जवळ 6 बशी आशिल्ल्यो. त्या 6 बशीन जेन्ना आमकां चडयले त्या वेळाचेर भरगच्च मार्केट आशिल्लें आनी त्या मार्केटांतल्यान जो आमकां एक प्रेम मेळ्ळो त्या लोकां कडल्यान हो अतिशय म्हणजे अजुनूय जर याद जाली जाल्यार आंगार कांटो येता. बिस्किटीचे पुडे जे ल्हान ल्हान गाडेकार आसात जे आमी फुटबॉले पळयतात ते फुटबॉलचे टोपरेचे कडेन बशीन दिवप, ब्रेडवाले अशे प्रमाणे जे तांकां शक्य आसा ते सगळें आमकां दिलें. 3 दिसाच्या ते वास्तव्यात भितर जेन्ना प्रभात फेरी काडटाले, मुखमोर्चा काडटाले आनी काडटाले, त्या वेळाचेर थंयचे जे हिंदू फॅमिली आशिल्ल्यो त्यो आमच्या गळ्यान माळो घालप, पांयाचेर दूद घालप आनी अक्षरशः आमकां पांयां पडप. वास्तवीक ते आमी अशें कल्चरान आमी गोंयांत वाडून आशिल्ले आनी आमी ते केन्ना पळोवन आशिल्ले. पण तांचे अभिप्राय आशिल्लो की रामाच्या नांवान तुमी आमच्या घरा पर्यंत पाविल्ले आसात तेन्ना ही आमी जी कारसेवकाची सेवा करता ही सेवा आमची रामा पर्यंत पावतली ही तांची एक भावना आशिल्ली आनी त्या भावनेंत आमकां प्रीत करताले. ज्या वेळाचेर आमकां ऑफिशियली अरेस्ट केले झाशीत आनी थंय दवरले त्या वेळाचेर आमकां कर्फ्यू लागलो. गोवा हो शांत
25 वर्सां पयलींचो आमी कर्फ्यू म्हणून केन्नाच पळोवना. दंगल पयली ती कोंकणी मराठी वेळाचेर तेन्नाच, पण ती सगळे गोमंतकान अनुभवना. आमी फक्त पळोवपाचें फक्त टीव्हीचेर आतां आशिल्लें, पण प्रत्यक्ष कर्फ्यू लागप आनी तो एक्सपिरियन्स करप हो खूब अनुभव वेगळो आसा. की आमकां केन्नाच गोंयांत आमी कर्फ्यू पळोवना, पण कर्फ्यू लागले उपरांत रस्त्यार पळयले उपरांत जो मार पडटालो तो मार भिवनूच आनी कोण हें करनाशिल्ले. अक्षरशः एक रस्तो 2-3 दीस कंप्लीट ओसाड आसतालो, थंय कोणूच ना. कळ्ळें की अयोध्येच्या फुडलो प्रवास करणे शक्य ना, कारण येणाऱ्यो सगळ्यो ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्यो झाशी डिटेन करपाक लागले. फुडलो प्रवास ना आशिल्लो की रस्ते ब्लॉक केल्ले, ड्रेनेज मारिल्ले, काही वेळाचे 1-2-3 मिटराचे आडे बांदिल्ले आशिल्ले. अशे रितीन सगळे प्रवास जेन्ना सगळे वाटो बंद जाल्यो त्या वेळाचेर थंय रावप इतलेंच आमचे कडेन आशिल्लें. अशा पद्दतीन जवळ आमी 8 दीस झाशी काडले. ताजेर आमकां रितसर पुलिशेंतल्यान रिलीज डॉक्युमेंट दिलो आनी आमकां रिटर्न प्रवास जालो. रिटर्न प्रवास जेन्ना सुरू जालो त्या वेळाचेर अशें येणारी प्रत्येक ट्रेन ही भरून येताली, तेन्ना केन्ना पावत कशे रितीन तेन्ना आमी आमचो जीव कसोय तरी आमी त्या ट्रेनीन काडलो आनी आमी परत जवळ जवळ 14 का 15 दिसा केन्ना घरा पावले. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.